नमस्कार. हेडवानच्या आयच्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आणि आयची मुलाखत अशी वेगळी पण खूप महत्वाची. GCAच्या अध्यक्षपदा खातीर अर्ज भरपाचो निमणो दीस आज सोंपलो आणि दोतोर साळकार फॉर्म भरता काय ना, GCA भितर परिवर्तन जाता काय ना, ह्या सगळ्या प्रश्नाक निमणे पूर्णविराम मेळ्ळा. आणि कितें जालां हें सांगपा खातीर स्वता दोतोर शेखर सरकार आमचे बरोबर स्टुडियो भितर आहात. तर स्वागत तुमचें. सगळ्यांत पयली गजाल, सगळे जाण उलोवपाक लागल्यात. हें जें तुमी कितें केलें तें तुमी सांगात. म्हणजे जातकीर सगळे जाण उलोवपाक लागल्यात की GCA भितर जें परिवर्तन जालें तें दोतोर साळकारा लागून, आनी आतां GCA भितर जें परिवर्तन जायना तेंय दोतोर साळकारा लागून. I think this concept is totally wrong. I agree that the परिवर्तन माझ्या खातीर जालें. Maybe I may be the starter one. हांवें ते सुरवात केली आनी एवरीबडी हॅज कम टुगेदर. सी एकट्या मनशान तें जावपाचें ना. परिवर्तन ही असली मनशान एकट्या मनीस करूं शकना. पण ताका सपोर्ट लागता. ताका गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट जाय, थंय लोकलांचो सपोर्ट जाय, एंड देन वी कूड डू इट. एंड आतां जें परिवर्तन तूं जायना म्हणटा हें हांव तुजें मानूंक तयारूच ना. यू हॅव टू वेट फॉर टू सी द परिवर्तन. न्ही सी द पीपल मे बी सेम वेन द लीडर चेंजेस लिटल बीट. Though Balu is now technically is considered as the presidential candidate today, because हांवें आयज फायल करूं ना प्रेसिडेंटाच्या पोस्टाकूच फायल करूं ना. म्हणजे आनी चड म्हणल्यार स्पेक्युलेशन आनी हें करपाचो विशय सोंपलो. एंड मे बी आय हॅड ऑप्शन ऑफ स्टेईंग आउट ऑफ GCA एंड अलाव बाळू टू कंटिन्यू अ व्हेरी नायस हे म्हणून. पण बाळू वॉज पर्सनली सेईंग ना तूं जाय आपल्याक आनी सगळें ग्राउंड करपाक हें करपाक तुजी आपल्याक गरज आसा. So I think I have filed under normal category आसा तातूंत हांवें फायल केला. And I think you should give us time. You can't say that परिवर्तन जावचें ना. With the present setting only न्ही we can do. कित्याक म्हज्या हाज्या प्रमाणे न्ही the top man is very important. वयलोच मनीस करप्ट आशिल्लो म्हणून सकयले मनीस स्वयर सुट्टात मातशे. तशेंच जालें फाटल्या फावट. दयानंद नार्वेकर himself was so corrupt and he allowed others also to get away with their different style of this. Are you saying that Balu is the right man? जो ताजे सकयले मनशाक स्वयर सुटपाक दिवचो ना? No, बाळू बरोबर आमी आसा न्ही भितर. See, it is not only Balu. It is a collective. You refuse to be a top man. See, refuse to be a top man because there is a particular reason for that. Balu was a very senior man in this. He has been holding post as a vice president, secretary, treasurer. ताणें सगळे पोस्ट हातून गेल्या. एकूच प्रेसिडेंट तो पावना. आनी तो it looks like that when we had a discussion with the BCCI at the top level, अशें तांकां दिसलें की I think Balu was the right man to be सद्याच्या हातून take over जावनी. मागीर when the things will settle and all, then somebody else can take over. I can also take over in future. So there is no problem. We are all young. आयतारचो फोटो खूप गाजला. पयली 4 दीस भयंकर स्पेक्युलेशन, भयंकर मिटिंगो, आणि मागीर बाळूची आणि दोतोराची गळाभेट. ही गळाभेट कशी झाली? नाही, गळाभेट म्हणजे कशी आसली, देर वॉज आमकां दिसलें की चड स्पेक्युलेशन जाता इन मिडिया. अननेसेसरी G10, G9, G8, G5, G11 अशें म्हणजे चड आसा. सो वी वेर अबाउट अराउंड 18 people of us who had initiated all this full this. आनी ते 18 अशें फुटच दिसता. हेवटेन वचत तेवटेन वचत. परत मिस्टर नार्वेकर मायट हे कोण फुटिल्ले हांगा तांकां असंतुश्ट आत्म्यांक घेवन परत येत. सो इन आवर एम वॉज व्हेरी सिंपल दॅट टू कीप मिस्टर नार्वेकर अवे एटलीस्ट फॉर सम टायम टील ही इज टोटली डावन एंड आउट म्हणून. हे अजून पर्यंत तातूंत थोडोसो जीव असो फडफडो मारता. तातूंत जर आमी इल्लेशें खत पाणी घालें जाल्यार तो परत तें झाड परत येवं शकता. सो ते सारको ताका काबार करपाक जाय. ताका आमकां थोडो टायम जाय. त्या खातीर म्हाका दिसलें की म्हाका पर्सनली तरी दिसलें की हांवेंच म्हजो इगो धरून बसून कांय फायदो ना. एंड आय बिलीव इन डेस्टिनी. म्हज्या नशिबान जर आसा जाल्यार तें म्हाका मेळटलेंच. नोबडी कॅन स्टॉप मी फ्रॉम डुईंग ऑल दीस. पळय, तुमी फॉर्म भरला, तुमी जिखतले बी. नवी जी कमिटी येतली तातूंत भितर तुमी स्वता कडेन खंयच्या स्थानाचेर पळयतात? आतां ते बाळू ठरयतलो म्हणून सांगनाका, कारण आमकां खबर आहा की सगळी कशें चलता ते GCA भितर. No, I will be playing a very important role, that I can assure. Once I am inside, see, if I was outside, then I would not interfere. Extra constitutional authority, I don't like to be. But suppose if I am inside, I will see to it that everybody falls in line. It is not easy for everybody just to maka ignore karon he karpak. It is not possible for them. They have to listen to me. They have to be in tune with me, because finally म्हजे जे एक म्हणजे वॉट यू कॉल एक स्वप्न आसात की एक टोटली झिरो करप्शन आनी एक बरें करून एक बरें करचें GCA. I wanted to show that myself.
मे बी टायम फुडें येतलो तो म्हणसर एटलीस्ट बाळू आय कॅन गायड बाळू ऑल्सो हॅज सम एक्सपिरियन्स चेतन विल बी देर ऑल्सो इनसाइड द टीम there are so many others who are there who have already worked on the ground level. Sanjay Kanekar is there who has been there for last 25 years doing all ground work सारखो एकदम परफेक्ट. सो असे जर सगळे जर बरोबर सारखे झाले आय थिंक दर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लेम. So are you saying that Balu will be your Manmohan Singh? This is a little bit a late toe crusher. I can call it. Wakar Yunus एक toe crusher म्हणून मारता. This is a discussion on GCA, so there is scope for every ball. Yeah. No, I would not call him as a Manmohan Singh. Manmohan Singh is too bad. Okay. Right? But will this be a remote control GCA? Huh? Will this be a remote control GCA where there is a top chair and there is a top man, and this committee will have two different entities for these two You roles? mean to say दोन power center हाँ, असू एक शकता. top chair, एक No, top but man. that power center is agreeable to Balu. There should not be any problem. So it is agreeable to Balu. I think it is agreeable to Balu. Balu is quite very nice, friendly with me. And म्हाका जर कांयच बाळू बरोबर तरी म्हाका जेल जावपाक. See, I am a first time, I am a man, I myself consider that I can gel with anybody. मेडिसिन हातून असल्या कारणान आय हॅव टू फ्रिक्वेन्सी म्हणजे वयर पासून सकयल पर्यंत हलोवचें पडटा म्हाका. म्हणजे FM चॅनला पासून MW, SW कसले त्या प्रमाणे उलोवचें पडटा. सो आय थिंक आय कॅन जेल विथ एनीबडी. म्हणजे जेली कोणा बरोबर जाता. And Balu is a one man also who is a very frank ulopi and he has. So agreement is reached. I think this is quite a easy target for her. I don't think there should be any problem. Agreement is reached. Agreement also nahi to. It's not like written. These are like unwritten agreements astat. So we consider each other as complementary to each other, then fight with each other. See, आमच्यातून थोडी मेडिसिन्स असतात न्ही ती दोन मेडिसिन घेतली न्ही तुवें ती एकमेकांक झगडटात. But there are some medicines which both have synergetic effect and you can have a very good outcome out of it. Maybe this may the right combination of the medicines with Chetan on one side, Balu on one side, I am on one side, and everybody rotating around us. I think we can give a fantastic cocktail. So is this a decentralization of powers? A little bit, I would say yes. In GCA? Decentralization of powers. Yes, पहिली तो सांगता तेच सगळे जाताले. म्हणजे he used to decide everything and rest is to follow. I think those days are gone. Now everybody will get a chance to talk. तुम्ही पळयले की बाकीचेच आता कितकेशेच जाण सजेशन दिवंक लागले. हाजे पयलीं केन्ना कोणें जीसीएक सजेशनां दिल्लीं आहा तुमी आयकल्या केन्ना कोणी उलयला जीसीए बद्दल दयानंद बाबा तूं अशें कर रे म्हणून ताका कोणें सांगलां कितें कांय सांगूं ना. तो करतालो हे बाबडे आयकताले ते करताले. टुडे एवरीबडीज व्ह्यूज इज बीइंग टेकन इन टू अकाउंट. सो आय थिंक दॅट इज अ गुड डेमोक्रेटिक this which is coming in GCA and everybody each other balance करून एकमेकांक balance करून I think that corruption can be at the minimum level. आणि एक गजाल चल्ल्या ती म्हळ्यार की फाटी सरपा खातीर दोतोर साळकाराचेर भरपूर दबाव घाल्लो कारण ह्या खिणाक जेन्ना when there are so many skeletons in the cupboard दोतोर साळकारा सारको मनीस जर थंय बसलो जाल्यार खूब जाणांक त्रास जावपाक शकतात. सो खूब कनेक्शनां खूब जाणांनी खूब कडेन ओडिल्ली. Well, I don't know that अशें कनेक्शनां व्हडली पॉलिटिकल कनेक्शनां म्हणटा काय तूं स्पोर्टिंग कनेक्शनां म्हणटा BCCIचे कनेक्शन. सध्या परिस्थिती अशी आहे की पॉलिटिकल कनेक्शन आणि स्पोर्ट्स कनेक्शन आर ऑलमोस्ट वन. न्ही खंयचे असोसिएशन घेयात सो यू कॅनॉट प्रॅक्टिकली डिफरन्शिएट पॉलिटिकल आणि स्पोर्ट्स कनेक्शन. मे बी हांगाय दोन्ही एक जाल्ले आसपाक शकतात. म्हाका तरी पर्सनली दिसना की दॅट इज द वे इट शूड बी. कित्याक ताणी नाल्यार ते म्हाका भायरूच दवरतले असले सगळे जाण. तूं भायर असलेलो बरो म्हणून हांगान भितर आनी आमकां फोंडान घालतलो म्हणून पॉसिबल ना. आनी सध्याची परिस्थितीक तुका असो इग्नोर करप तुवेंच सांगलें. इट इज नॉट पॉसिबल टू इग्नोर. No, sometimes I had given them option. And it is not It is not affordable there to give you the main post. No, but you are not understanding. One thing I personally had given option to them, Balu, की बाबा तू सिग्नल हँडेडली रूल कर. सपोज तुका दिसता की दोन पॉवर सेंटर जातली यू रूल काय ना हांव भायर रावता म्हणून. दॅट ऑप्शन आय हॅड गिवन माय सेल्फ. तूं म्हाजे जे सगळे कॉमन फ्रेंड्स आहात तांकां हांवें सगळ्यांक हें ऑप्शन दिल्लें. इवन टॉप बॉसाक सुद्दां हांवें ऑप्शन दिला की आय वील स्टे आउट. बट ही सेज नो यू हॅव टू बी इनसायड. And one thing I have realized over a period of time, which I made a mistake last time when I was with Dayanand, I had a fight with him in the managing committee, and when he has said that no, I am not going to remove Rama, in spite of he being jailed in 15 days, I had to walk out of the meeting there. Here, and once I walked out, I was out. I could not get anything feedback from inside. Like GCA was a closed, so सामको एक कोकून सो आशिल्लो, कांयच भितरसून बातम्यो भायर नाशिल्ल्यो. सो थंय म्हाका म्हज्या भावान एक सामको इम्पॉर्टंट तेन्ना एक मंत्र दिलो. सी यू आर आउटसायड द सिस्टम, यू कांट चेंज द सिस्टम.
टू चेंज द सिस्टीम यू हॅव टू बी इनसाइड द सिस्टीम. तू भायर रावन अशें करूंक जाय तशें करूंक जाय हे सांगून कांय फायदो ना. यू हॅव टू बी इनसाइड द सिस्टीम. अँड दॅट्स वाय प्रोबेबली हे सगळे फ्रेंड्सांचे सगळ्यांचे आनी म्हणजे वेल विशर्स हातांनी सांगलें म्हाका ना यू भायर रावन इट इज युजलेस. तर सगळ्यात एकच प्रश्न आसा लोकांच्या मनाचो प्रश्न, कारण पयली फावट GCA भितर कितें तरी जाता हाजी सगळ्यांक आशा आशिल्ली. दोतोर साळकारान आपलो 20 पॉयंट मॅनिफेस्टो डिक्लेअर केल्लो. इट वॉज एन एक्सलंट मॅनिफेस्टो, प्रॉपर विजन आशिल्लो मॅनिफेस्टो. आज तो त्या मॅनिफेस्टोचें कितें जाता? दॅट मॅनिफेस्टो वील बी इम्प्लिमेंटेड. लिटल बीट वी वील टेक सगळ्यांचे बाकीच्यांचे आनी कोणाचे फीडबॅक आहे. आय हॅड पुट इट ऑन अ फेसबुक. तो घाल्लो हांवें फेसबुकाचेर कितें आय वॉन्टेड सजेशन्स फ्रॉम डिफरंट सजेशन. कोणे एकट्यान अंपायरांचें सजेशन एक बरें आयलें की तुमी फक्त रणजी ट्रॉफी प्लेयरांकूच पयशे दिवंक सोदतात. वॉट अबाउट दोज अंपायर हू हॅव स्लॉग फॉर सो मेनी इयर्स. सो दॅट ऑल्सो वील कम इन टू द एम. भितरसून येतलो थोडो. सो मे बी आमी पयल्या मिटिंगेक बसतकच कळ्ळें न्ही, फर्स्ट मिटींग जाल्ली की मागीर बसतकच ते हे जे सजेशनां आयलीं ते सजेशनां इनकॉर्पोरेटेड. एवरीबडी बिलीव्ड इन दॅट मॅनिफेस्टो. म्हाका दिसता कोणूच ते मॅनिफेस्टोक ना म्हणूंक शकना. बिकॉज वी हॅव स्टडीड फॉर आमी बरे 4-5 जाण आमचे भितर म्हणजे कोर ग्रुपांनी बसून आमी ठरयल्ले तो कळ्ळें न्ही की बाबा हें अशें अशें जातलें. आनी म्हाजें तें कितके दिसा पासून दिसता की आमी स्वता क्लब चलयतात आनी आमकां खबर आहा की कितके त्रास पडटा. डेली तुका पयसो येता खर्चा. पयलींच्या भशेन आतां बॉल तो 10 रुपयान बी मेळना. बॉलाचीच किंमत आहा 300-400 रुपया आयज. बॅटां कितकी म्हारग जाल्या. इट इज डिफिकल्ट ट्रान्सपोर्ट हे ते करून एक क्लब चलोवपाक. अँड वेन BCCI गेट्स मनी सी इट इज लायक दीस. GCA इज वन थिंग. यू डोंट हॅव टू पूट मायंड टू मेक मनी फॉर द असोसिएशन. म्हणजे तुका बाबा आपले एक्स्ट्रा कितें एफर्ट्स घालप, हे बाबा रेस कर, हांगा फंड्स रेस कर, अशें कांय ना. मनी इज जस्ट फ्लोईंग इन. यू हॅव टू जस्ट युटिलायज इट प्रॉपरली. आनी हे सगळे पयशे हांवें जे सांगिल्ले मॅनिफेस्टोन वी डोंट नीड टू टेक आउट फ्रॉम द कॉफर्स. दयानंदान जी कर्मां केल्या न्ही ती जर बंद करत न्ही, म्हणजे सकाळी येवन ते भाजी खाव, पाव खाव, सगळे हांगा कर, विमानांनी भोंवा, बरें आपल्या लग्नाकूय गेले जाल्यार विमानाचे चार्जीस लाय. खंयचे आपल्या लग्नाक गेले तातूंत सगळे अर्द्यांची बिलां दिली ती GCAन दिली. खंयचे यॉट आहा ताचे GCAन बिलां फारीक केली. डिझल सगळे GCAन फारीक केले. हेच पयशे जर आमी सेव करत न्ही सगळ्या क्लबांक लायफ टायमान कांय पयसो खर्च करचो पडचो ना. तुज्या 20 पॉयंट मॅनिफेस्टोचें कितें? बाळू तो मॅनिफेस्टो आपलो मॅनिफेस्टो म्हणून मुखार व्हरतलो? जावनी न्ही. नो प्रॉब्लेम फ्रॉम मी सायड. प्रॉब्लेम आसचो ना. तुजोच मॅनिफेस्टो तो व्हरतलो. आर यू शुअर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 100% सिटिंग हियर that manifesto will go ahead? Yes, I agree. I am in tune with Balu on this. And Balu also, as today in press conference said that आम्ही सगळे सेम टाइप ऑफ आपल्या विचार तशें आसा म्हणून. And we will carry on all this thing. I don't think anybody can challenge my manifesto. Yeah, definitely. Anybody will challenge that? Definitely. Nobody will challenge. So that तुका जाय जाल्यार एड करूं शकता तूं. आनी कितें तुका लायक बाळूचें स्वप्न आशिल्लें की तें इंडोर टिचींग आनी भुरग्यांक शिकोवपाचें आनी सगळें दॅट ऑल्सो वील बी कमिंग इन. सो दॅट ऑलरेडी इज देयर म्हणून हांवें तो घालूं ना मॅनिफेस्टोन. बट दॅट इज ऑल्सो अ गूड आयडिया की सगळ्या भुरग्यांक शिकोवपाचें, जेवपाचें, खावपाचें, ट्रेनींग, न्युट्रिशन, एवरीथिंग वील बी टेकन केअर बाय GCA. So that also will be included. So I don't expect any दुसरो जो problem. प्रश्न येता तो म्हळ्यार पेंडसे कमिशनाचो. आतां तुमी ज्या लोकां बरोबर कमिटी करपाक पळयता तांचेर पेंडसे कमिशनान ऑलरेडी ठपको दवरिल्लो आसा. बाळूचेरच म्हणटा तूं आनी हेवटेन तेवटेन मिक्स करूं नाका. सरकारूय म्हणटा की आमी हो रिपोर्ट मुखार व्हरतले. फाल्यां जावनी न्ही फाटीं पयलीं कितें फुडें सरकारान जर डिसायड केलें की हो रिपोर्ट घेवन फॉर्मली मुखार वचप म्हणून कितले त्रास जातले?